नमस्कार, आम्ही आसात नईबाग परसकडे हांगा जंक्शन आसा. काल जे हांगा एक्सिडंट जाल्या उपरांत हांगातले पंचायत मेंबर आणि त्याच बरोबर काही एक्टिविस्ट आसात हांच्यांनी येवन हांगा आतां तेंच्यांनी उलयलें की हांगा खूब डेंजर आसा आणि हेचेर खंय तरी सरकारान लक्ष दिवप गरज आसा. हेच्या पयलीं आमदारान येवन सांगलेलें, पण आमदारान करता म्हणून सांगलेलें, आश्वासन दिल्लें, पूण हेच्या उपरांत हांगा दोन एक्सिडंट जाले आणि दोनूय एक्सिडंटान दोगांक मरण आयलें आणि हेच्या पयलीं भरपूर एक्सिडंट ह्या रस्त्यार जाल्लेले आसा. सो एकंदर आयज हांगातले लोकल आणि हांगा जे एक्टिविस्ट आसा ते सगळे आयले आणि तांच्यांनी हे सांगलां की सरकार सुचोवणी दिल्लेले आसा की बेगिनात बेगीन हांगा जे प्रोविजन आसा ते करचें म्हणून, नाजाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी तांच्यांनी सुचोवणी दिल्लेली आसा. रस्तो हा न्हू, बाबू आज ज्ञानेश्वर तुळसकर डॅन्स होतो म्हटलो तेंच्यानी स्कायवर हाडलो. स्कायवर खबर तुका? स्कायवर हाडलो. हे बाबू आज मागीर 80 लाखाची गाडी घेतली आणि हो स्कायवर बंद केलो. आमकां परत कडेन म्हणजे परत कडेन म्हणजे फूल टू पत्रादेवी टू परत कड्यांक सगळ्यांक जिथे मारून सोडलेले आसा. सध्या 5 मर्डर थंय जाल्ले आहा. थंयसर स्कायवर हाडलो तो खाल्लो 80 लाखाची गाडी घेतली. हिंगा ते सर्कल नाका एक तर फ्लायओव्हर करा नारे बायपास अंडरग्राउंड तरी करा म्हणून हे प्रोविजन करपाक खूप चान्सीस आसलेलो आणि बायपास सकल अंडरग्राउंड करपाक जागो आसलेलो. काय प्रॉब्लेम जावचो नासलो, कोणाकूच काय जावचें नासलें. इतके आमी तांकां करून दिवन आणि आमदारान सुद्दां तांकां सांगलेलें की हे सर्कल बंद करा आणि हे आमी स्टार्ट करचे पयलींच सर्कल हे करचे पयलींच आमी तांकां सांगलेलें सर्कल नाका पूण ते गावडे कोण इंजिनियर कितें हे तेंच्यांनी केलां न्हू, हे आयज आमकां भोगचें पडटा. हे ते कितें केलां न्हू आनी कोणाचे कुस्तार तेणी केलां न्हू हे तेणी सांगपाचें आमकां. आनी जे आतां तेंच्यांनी काल एक्सिडंट जाला आनी घेवन तेंच्यांनी सांजचे कडेन तेंच्यांनी रमलर घातल्या. रमलरार वयल्यान गाडीची स्पिडीन येता आणि ती 100 स्पिडीन जर गाडी येयली जाल्यार सायडीन 2 मिटराचेर कोण लांब रावला न्हू ती गाडी झेलपाटे मारून भायर वयता. नाल्यार कोणी हे इंजिनियरान पयलीं मात्र चिंतपाचें आनी ते रमलर घातल्यात ते खंय घातल्यात ते पळय. काल तोरशा गांवांतली एक महिलाक जीव गमोवचो पडलो. आयज तांच्या घरांत दुख्खाचो सागर पडला आणि अशा वेळाचेर हो दुख्ख किंवा हो एक्सिडंट जावपाक सर्वस्वी जबाबदार ही जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटीन अत्यंत निष्काळजीपणान निग्लिजन्सपणान हो जो जंक्शन आसा तो करून दवरला. दोनचेर जर उपाय काडूंक जाय जाल्यार आतां आमी शांत बसून चलचे ना. आमकां खंय तरी रस्त्यार नाजाल्यार सरकारी अधिकारी जे कोण आसात तांकां जबाबदार धरून आमकां तांकां वटणी हाडचें पडटलें. आनी हांव सगळ्यांक उलो मारता आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक आनी सर्वसामान्य नागरिकांक की हो हायवे म्हणजे मृत्यूचो सापळो जाला. त्या मृत्यूच्या सापळ्याचेर आपल्या घरांतलो कोण जर वचूंक जायना आणि आपल्याक जर कोणाक दुख्ख जावंक जायना जाल्यार सगळ्यांनी भायर सरून ह्या रस्त्या खातीर आंदोलन करया. जो सर्वीस रोड आहा तो करपाक 4-8 दीस पुरो सर्वीस रोड करपाक तो आसा, फक्त तो रिपेर करपाक जावो. आणि हांगा जर एक बंद केलो जर एक डिवायडर घालून आणि जर ती ट्रॅफिक सरळ थंय फुडें वचून जर जॉयन जाय हायवेक जाल्यार तितलो तरी प्रेशर कमी जातलो. आणि हे जे आयज बळी वता लोकांचे लोकल लोकांचे वता चडांत चड बळी ते तरी कमी जातले. तेन्ना गव्हर्मेंटान जर आजून जागे जावचे आणि बेगिनात बेगीन हाचेर एक्शन घेवची जाल्यार फुडल्या 1 म्हयन्यांत आमकां फुडें रस्त्यार येवन आमकां एज्युकेशन करचें पडटलें. 19 जेन्ना हो रस्तो सुरू जाल्लो आणि आमच्याच गांवचे देवूळ जेन्ना हायवेक वयताले त्या वेळाचेर आमच्या सगळ्या गांवकारांनी आवाज केल्लो 2019. त्या वेळाचेर पेडणे मतदारसंघाचो आमदार बाबू वचगांवकर तेन्ना डेप्युटी CM खूब याचिका केली. लास्टाक आमकां नितीन गडकरी कडेन पावोवचें पडलें पत्र आनी त्या वेळाचेर तो देवूळ रावले. पूण त्या टायमाचेर आमी सांगलेलें हो जो रस्तो आसा पळय हो रस्तो प्रत्येक गजालीक आसा पळय तो धोकादायक आसा. आयज ह्या जंक्शनाचेर एक्सिडंट जाला आमचो मंदळे आणि परसकडे गांव आणि हो जो रस्तो आसा हो रस्तो डायरेक्ट पेडण्या गांवांत कनेक्ट करता. जे ह्या सायडीतले लोक बाजाराक किंवा इस्कॉलाक भुरगे जर पावोवपाचे पडले जाल्यार कशे वयतले. ह्या खाजन ते पत्रादेवी जर आमी पळयले जाल्यार टोटली हे जो रस्तो बांदला हो कोणा खातीर तरी पयलीं बांदलेलो आसा, कोणाच्या सांगण्या वयरून बांदलेलो आसा आणि ताच्या खातीर आमकां भोगचें पडटा हांगा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.